फाटले 2.5 महिने जाले जीवरक्षक सरकाराकडेन मागणी करता। दृष्टी कंपनीक सरकारान भायर दवरून डायरेक्ट जीवरक्षकांक पगार दिवचो। दृष्टी कंपनीचेर बेठोच पैसो घालचो न्हय, हीच मागणी घेवन जीवरक्षक आंदोलन करीत आसात। मात सरकार अजूनही लक्ष घालिना। पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकरूय ह्या संदर्भात कानार केस काडटा। मुखेलमंत्र्यान बाबू आजगांवकाराक पर्यटन मंत्र्याच्या पदावयल्यान देऊन जीवरक्षकांचो प्रश्न सोडोवन तांकां न्याय दिवचो म्हण मागणी स्वाती केरकरान केल्या। RDXGOA खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। म्हाका दिसता आतां जवळ जवळ 2.5 म्हयनो जायत येयले आमचे हे लायफ सेव्हिंग गार्ड आज आपल्या मागण्या खातीर स्ट्रायकार गेल्ले आसा आणि त्यांची एकूच मागणी म्हटल्यार ते जे दृष्टी कंपनी कडेन गेली 10 वर्सां काम करता त्या दृष्टी कंपनीन तेंचेर जायते अन्याय केले। त्यांचो पगार दिवप ना, तांकां सारके फॅसिलिटीज दिवप ना, त्याच्या खातीर ते फाटले 2-3 फावटी स्ट्रायकार गेल्ले आणि परत आता गेले 2 महिने पयलीं स्ट्रायकार वचून आज ते रस्त्यार आसा। आम्ही सरकाराक सांगले की बाबा ही दृष्टी कंपनी जो दलाल म्हणून सरकारान मदीं हाडला तो दलाल नाका। ज्या दलालाक सरकार कोट्यांनी 1000 कोटी रुपया खर्च करता ते तुम्ही खर्च करनाका। त्यापेक्षा हे जे भुरगे आसा हे सगळे गोंयकार भुरगे आसा तांकां टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या अंडर किंवा टुरिझम कॉर्पोरेशनाच्या अंडर तांकां सांभाळून घ्या जेणे करून त्यांची सर्व्हिसूय प्रोटेक्ट जातली। आज सरकार म्हणटा ते आमचे कामगार न्ही, ते कंपनीचे कामगार। अरे गेले 10 वर्सां ज्या भुरग्यांनी गोंयच्या टुरिझमाक इतलो हातभार लायलो, कितल्याशाच टुरिस्टांचो जीव वाचयलो, ते सरकाराक पडलेले ना। ती सरकार म्हणटा ते आपले सेवेकरी न्ही, अशें जावंक शकना। फायनली ह्या कंपनीक पैसे कोण फारीक करता, कोणाच्या बोल्सांतले पैसे वयता? हे सगळे आमच्या गोंयकाराच्या टॅक्स पेयांतल्यान पैसे सरकार ह्या कंपनीक फारीक करता आणि ती कंपनी सारखीच काम करिना। हे आम्ही सगळे दाखवून दिला सरकाराक। तेका लागून आम्ही आमचे म्हणणे आज मानून सुद्धा सरकार आमचे म्हणणे ऐकून घेना आणि जो टुरिझम मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकर ज्याका आम्ही परत परत रिक्वेस्ट केली तो कसोच ऐकून घेवपाक तयार ना। त्याचे एकूच कारण म्हटल्यार हे सगळे जे दृष्टी कंपनी आसा ते कमिशन आसा पळया 30% कमिशन हे डायरेक्ट बाबू आजगांवकाराक टुरिझम मिनिस्टराक वता। तेका लागून त्या गोंयकाराचे पडलेले ना। म्हणून आम्ही सीएमाक रिक्वेस्ट केल्या की बेगीतल्या बेगीन ह्या टुरिझम मिनिस्टराक तुम्ही सत्तेंतल्यान भायर दवरात आणि हे जे भुरगे आसात सिरियसली विचार करात। आज हो 19 डिसेंबर आज आम्ही हांगा जमल्या की खरेच गोंयांक मुक्ती मेळ्या काय कितें? आज आम्ही म्हणटा गोंयांक मुक्ती मेळूंक ना। तुम्ही कसली सेलिब्रेशनां करता? आज आमचे हे 400-500 हे आमचे लायफ सेव्हिंग गार्ड गोंयकार भुरगे आज उपाशी मरता, नोकऱ्या खातीर सरकाराकडे परत परत मागणी करता। सरकार त्यांच्या मागण्या ऐकून घेना आणि हांगा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करप हे कितपत योग्य आसा?